पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. नमस्कार. आयच्या ह्या ब्रेक आवरा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जातून भितर फक्त अर्थसंकल्प जातलो ते बजेट मागीर पास जातलें. तेन्ना कितें जातलें तेन्ना पळोवया. तेन्ना मागीर राजकीय कितें परिस्थिती आसतली ती पळोवया. पण 3 दिसांचें सेशन जनरली 5 दिसांचें तरी आसतालें, एक आठवडो भर तरी जातालें. 3च दिसांचें सेशन. सो आमचे बरोबर आज पॅनलिस्टूय 3 आहात. लौकीक बाब शिलकर, जॉयल बाब अफांचो आनी पांडुरंग बाब गांवकर. सो हांव सुरवात लौकीक तुजे वयल्यान करता. बाकी सगळें मागीर उलोवया. हे 3 दीस कित्याक? प्रमोद, फाटलें जे वर्साचे पयले सेशन आसले पळय ते 2 दीस आसले. पयलो दीस गव्हर्नराचें अभिभाशण एड्रेस आनी दुसरे दीस एकूच दीस सगळे क्वेश्चन आवर आनी सगळ्यो गजाली एके दिसा घेवन तेंच्यान सोंपयले. फक्त हितून शुक्रारा जाल्यार प्रायवेट मेंबर डे येयलो. त्या टायमार हरशीं आमी मुख्यमंत्र्याक विचारिल्लें की हे 2 दिसाचे जाल्यार फुडले तरी व्हडल्यातले. हय म्हटलेलें तेंच्यांनी. पण जेन्ना एक्चुअल हे सेशन जाता ते 3 दिसाचेच जाता. सो एक्चुअली फाटले 2 आनी आतांचे हे 3 अशे 5 दिसाचे सेशन वांगडा जाले अशें धरपाचें कशें. म्हणजे एक्चुअली 5 दिसाचे हे जावपाक जाय आसलें मिनिमम. सो फाटले 2 आनी आतांचे 3 म्हटल्यार जाता. सो हे ताका आतां आमचे कडेन उत्तर ना ते 3च दिसाचे कित्याक केलें तेणी मिनिमम 5 डेज करपाक जाय आसले. जेन्ना बजेट सेशन करता आनी तितून गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर जेन्ना उलोवपाचें आहा तें मिनिमम 3 डेज आसपाक जाय उलोवप आनी रिप्लाय तेचेर. ते सुद्दां आयज तेंच्यांनी रूल कर्टेल हे रूल सस्पेंड करून ते 2 दिसाचेर हाडले. गव्हर्नराचे थँक गिवींग जे मोशन आसता तेजेर सगळे आमदार उलयत ते. मागीर बजेट तिसरे दिसा ते मांडटा आनी तेजे उपरांत ते बजेट फूल हे फावटी घेयना कारण बजेट फूल पास करतलो जाल्यार सगळे डिपार्टमेंटाचे डिमांड वायज चर्चा जावची पडटा आनी मागीर ते फूल बजेट पास जावचें पडटा. सो नॉर्मली खुबशे फावटी अशें जाता की बजेट मांडून वोट ऑन अकाउंट चडशे फावटी घेता आनी मॉन्सून सेशनान पुराय बजेट विथ डिस्कशन पास करता. पण हे आतांचे 3 दिसाचे जे सेशन आहा ते इतले कॉम्पॅक्ट जाला की हितून 2 दिसां भितर गव्हर्नराचे सपोज जाय इकॉनॉमीक सर्वे ह्या तितून येतलो. मागीर बजेट मांडटले, वोट ऑन अकाउंट घेतले, बिलां घेतलेले ते 48 अवर्सचो टायम दिवपाचो. एक जे एश्युरन्स आसले तेवूय गव्हर्नमेंट बिलांय घेता. आनी दुसरें म्हटल्यार 3 दीस सेशन आनी तितून प्रायवेट मेंबर एक 3 दिसाचें सेशन सुद्दां जावन तितून शुक्रार नाशिल्लें तर प्रायवेट मेंबर डे स्कीप जाता. सो एक आमदारांचो एक आपलो असो दीस आसता. आपले रेझोल्युशन, आपली प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन, प्रायवेट मेंबर बिलां तिवूय तिंकां करपाक मेळना. सो विजयान आयज हे उलयता आसतना जेन्ना जे रूल सस्पेंड करतालो अलेक्स सिक्युर जे लेजिस्लेचर अफेर मिनिस्टर आहा तेन्ना विशयूय काडलो तुमी एटलिस्ट कॅलेंडर तरी हे सेट करा जेणे मागीर आमकां कळटलें बाय ह्या सेशन अमके दिसाचें आसतलें, पावसाळ्याचे अमके दिसाचे, बजेटाचे अमके दिसाचे आनी अमके टायमारशें जातलें हें कळटलें. म्हणून तेन्ना सीएमान एश्युरन्स दिला की फुडले जेन्ना जानेवारीचे वर्साचे पयले सेशन जातलें तितून गव्हर्नराचें अभिभाशण जातलें की रोखडेंच तेज्या उपरांत अभिभाशणाचेर थँक गिवींग मोशन आसतलें आनी बजेट सेशन जें जातलें तेन्ना बजेट मांडल्या उपरांत त्याच सेशना भितर डिटेलान सगळे डिमांडाचेर चर्चा करून पुराय बजेट पास करपाक तेणी एश्युरन्स दिला. जॉयल बाब, तुमी कशें पळयता ह्या 3 दिसाच्या सेशना कडेन? कारण फाटले 2 दीस जाल्ले. लौकीक, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन फाटले बिरेस्तार आनी शुक्राराक जाल्ले म्हणून प्रायवेट मेंबर्स डे आशिल्लो. सो हे दोन्ही सेशन जर धरले जाल्यार सोमार, मंगळार, बुधवार, बिरेस्तार, शुक्रार अशी एक विचित्र परिस्थिती जाल्या जॉयल बाब. सो वेगळे तरेन 5 दीस येताय. बिरेस्तार, शुक्रार, सोमार, मंगळार, बुधवार अशे तरेन हें जालां. हाव आर यू लुकिंग एट दीस 3-day सेशन? See, a 2-day session followed by a 3-day session. कितें तरी चुकता अशें दिसता प्रमोद बाब. Why? Because last time the government has assured everybody, including the opposition benches, that they are going to have a proper session. The budget session would be a full-fledged session. अशें म्हणून सगळ्यांक एक हें आशिल्ली. But surprisingly, to everyone's surprise, again it is curtailed to a 3-day session. The question here is, why these kind of sessions? Because we need to know actually why the government is actually pushing for this kind of smaller sessions.
कितें तरी कारण आसतलेंच न्हू कितें तरी कारण इज बिकॉज सी दिस असेंब्ली सेशन्स आर अ हॉलमार्क ऑफ अ fair democracy. Functioning of democracy depends upon the legislative assembly. There is a passage of laws there, policies have been discussed there. There is so much of scrutiny of government action. खंय तरी अशें दुबाव पडटा की is the government trying to run away from scrutiny or is it trying to just sidestep crucial kind of criticism on its decisions. अशें तरी एक डावट पडटा कित्याक कंटिन्युअसली इफ यू आर हॅव्हिंग दीस कायंड ऑफ शॉर्ट सेशन्स इट इज अनफेअर नॉट ओनली ऑन लेजिस्लेटर्स बट इट इज ऑल्सो अनफेअर ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट. सो गोईंग फॉरवर्ड एक तरी कन्विन्सिंग आन्सर येवंक जाय आशिल्लो वाय द गव्हर्मेंट इज कंपेल्ड टू हॅव दीस कायंड ऑफ अ स्मॉल सेशन एंड एज विजय हॅज पुट इट अक्रॉस इफ देर इज अ time schedule drawn where actually throughout the year what would be the discussion on the house or the schedule of the house. आणि कॅलेंडर असप म्हाका दिसता इज अ व्हेरी सेन्सिबल डिमांड की जानेवारी भितर सेकंड वीक किंवा थर्ड वीक गव्हर्नराचो एड्रेस आसतलो, मार्चा भितर समजा सेकंड वीक आणि थर्ड वीक बजेट हे जातलें, परत तुम्ही मॉन्सून सेशनाचे कॅलेंडर थारायात सो दॅट दिसूय मातशे एक वर्साक एक 40-45-30 असेंब्ली जी चलची अशी सगळ्यांक दिसता ती चलतली. Interestingly, Pramod, is if with these smaller sessions, like for example, the governor speaks in one session and the reply happens on the next session. There's so much of time which has gone through, 3-4 months, which have passed by, and then people even forget, what the governor must have spoken. Yeah. आणि मागीर इट इज काय रिव्हिजन करची पडटा. करेक्ट सो इफ यू हॅव अ प्रॉपर सेशन आय मीन दीज थिंग्स कॅन बी सेटल्ड देर एंड देन इन दॅट सेशन इटसेल्फ. आय मीन दॅट वूड बी अ व्हेरी आयडियल सिच्युएशन. पांडुरंग बाब कित्या खातीर ही ल्हान सेशनां? जोयल बाब म्हणटा उत्तराच मेळना म्हण आपल्याक कित्याक इतली ल्हान सेशनां. सारकें प्रमोद, इवन लास्ट इयर सुद्दां जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता 6 दिसाचेच सेशन जाल्लें आणि मागीर बजेट जो आसा तो मान्सुनान तेंच्यांनी मांडलो आनी मंजूर केलो. सो हे फावटी फाटल्या म्हयन्यांतल्यान ह्या म्हयन्यांतले धरले जाल्यार 5 दीस जातात सेशन. सो हांव जयला कडेन हेजे कडेन सहमत आसा लोकये कडेन की हे कमी दिसाचें सेशन जें आसा तें कळपाक मार्ग ना की कित्या खातीर काय म्हणून, म्हणजे कसो बाबा कोण एडवायज करता आनी कितें तें म्हणजे कळना. दुसरें सेशन जे दीस जाता वर्साचे विधानसभेचे त्याचो एक टायम टेबल ठरप किंवा ह्या अमक्या म्हयन्यान किंवा अमक्या काळान अमक्या दिसाचें सेशन जातलें हो कित्याक बरें जातलें ना प्रमोद, हेजें कॅलेंडर तयार करप, कारण एडमिनिस्ट्रेशनाक तें बरें पडटलें. ऑफिसर्स आपल्यो लीव ज्यो आसात त्यो आपले डिसायड करूं शकतात त्या हेजे प्रमाण, कारण हेंचे अचानक ठरल्या उपरांत सगळो जो घुसपा गोंधळ जाता त्या खातीर म्हाका दिसता की. आणि दुसरी गजाल गव्हर्नराचें भाशणा खातीर जानेवारीन समाज एक सेशन जालें आनी तेजेर चर्चा तेन्नाच जाली जाल्यार तो एक 4-5 दिसाचें सेशन एक विकाचें तरी एटलिस्ट आसपाक जाय जेणे करून तो विशय थंय सोंपोवंक जाय. जेन्ना तूं फेब्रुवारी किंवा मार्चान जेन्ना बजेट प्रेजेंट करतलो तेन्ना आनी कितें तरी एक बिल्स बी आहात त्यो येवपाक जाय आनी मागीर बजेटचो अप्रुवल जाय मंजुरीक येवपाक जाय तो तुवें मान्सुनान करूं शकता जाय जाल्यार. तो जाय खरो म्हटल्यार तो फेब्रुवारी किंवा मार्चान जावप आनीक बरो. वर्साचो जो खर्च आराखडो आसा तो मंजूर जावप आनीक बरो. पूण म्हाका दिसना की म्हणजे खंय तरी हें चुकता तेजें म्हाका जाग्यार पडपाक जाय आनी ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो जाग्यार घालून अशें तरेन जर टायम टेबल ठरयलो एसेंब्ली सेशनाचो, कारण एसेंब्ली म्हळ्यार कितें हे फक्त आमदार मंत्री निवडून येतात ते कितें भायर मंत्रीपदां सांबाळपाक किंवा महामंडळ सांबाळपाक इतलें काम न्हू तें. एसेंब्ली भितर राज्याच्या प्रश्नाक मार्गी लागतात ते, थंयसर तांकां मार्ग मेळटा, थंय डिस्कशन जाता, चर्चा जाता तेजेर, थंय डिसिजन जातात. म्हणून एसेंब्ली सेशन आसता. क्वेश्चन जे आसतात एसेंब्लीतले, बिलां जी असतात, अर्थसंकल्प जो आसा सगळ्यो गजाली थंय हाडून त्यो चर्चा करप आसता म्हणून हे सेशन आसता. पूण हांगा नेमको सेशनाचो चुकीचो अर्थ काडून 2 दीस 3 दीस अशा प्रकारचे जे हे चल्लेले आसा हे अत्यंत म्हणजे चुकीचेच आहा ते. येस ओके. अशें आसपाक शकता जस्ट हे की कितले दीस जाले आतां रिशफलाच्यो गजाली चालू आहा. आतां जर डिमांड वायज गेले जाल्यार आतां जे मंत्री आहा ते रिप्लाय करतले आनी जर एक्चुअली सिच्युएशनाक रिशफल जातलेच म्हणून बजेट मांडल्या उपरांत फाटल्या वर्सा कितें आशिल्लें फाटल्या वर्सा रिशफल करपाक फाटल्या जुलयसून आमी पळयता ते रिशफलूच करपाक जुलयच्या एसेंब्ली पयलीं एक्चुअली विचार चल्लेलो. सो आतां परवा जेन्ना बजेट मांडटलो मुख्यमंत्री तेन्ना आयकप
आयकपाक कांय मंत्री आसतले ते एक वेळ फुडल्या डिमांडाचेर उलयता तेन्ना ते मंत्री तेजेर आपल्या डिमांडाचेर रिप्लाय करपा आशिल्ले ते दुसरे मंत्री आसतले. एक वेळ हे सगळे करून ते मॉन्सून सेशन पर्यंत मागीर व्हडले घेवपाचे एक विचार आसूं शकतात जंय नवे मंत्री रिप्लाय करतले. लोकीक प्रचंड ऑप्टिमिस्टीक आसा की कॅबिनेट रिशफल जातले म्हणून. आमच्या रावंड टेबलाचेर सुद्दां आमी सतत ही मागणी केल्या की कांय ज्या तरेन कांय मंत्री काम करतात तातूंतल्यान आमची मातशी गोंयकारांची मुक्तता करात म्हणून आमी रावंड टेबलाचेर सुद्दां खूब फावटी उलयल्यात. पण जर तांगेल ती आज जातली मुक्तता फाल्यां जातली म्हणून जर असं जालां जाल्यार पांडुरंग बाब म्हणटा तशें डेफिनेटली पॉलिटिकल कंपल्शनाचेर हावस चलपाक शकना. कारण हावसाचे कांय नियम असतात, रिती असतात आनी ते फॉलो करप गरजेच्यो. दुसरो विशय जो आयलो आज हावसा भितर जॉयल बाब तो उदकाचो. आनी उदकाचो इशू इतलो बरे तरेन आयलो की प्रत्येकाक उबं रावन सांगचें पडलें की आमकां कोणाकच तुगेलें सारकें उदक मेळना म्हणून ह्या दिसांनी. मुख्यमंत्र्यांनी खूब अभ्यास करून ताजेर रिप्लाय दिलो. आर यू सॅटिस्फायड विथ दॅट रिप्लाय? Completely confusing, Pramod. If you see the CM's reply, it said that water is reaching all villages, all areas of Goa. Somewhat on those lines he said. And later he clarified that it is not that any area is cut off from water. एक 4 वरांचो तांकां तरी उदकाचो अरेंजमेंट केल्लो आसा म्हणून. Yes, that could be true to some extent, but there are some major concerns in the last so many years. We have been discussing this. Last session also we discussed the same issue. Pramod, every session that issue is coming out of water. Every time we have the same growls, same grievances. And every time there are assurances that the government is spending this much of money on infrastructure and all. But where have we gone? Every year it's getting worse. 4 वरां आसा आनी तरी कमी आसा. Now this time, there was a concern raised by a few members saying that the tail end areas are not getting water at all. Absolutely, I mean it is in a trickle. So that again remains unresolved. CM has said we'll have to look at it into that. Again, water theft एक issue असा. तुम्ही खूपशे last time they have said that they'll fine 10,000 rupees and अशें तशें खूब केल्लें. खंय तें पावलां. Then there is a water leakage issue, which is 30 to 35% of water supply. There is a leakage. Whether this has been plugged, खूबश्यो गजाली अश्यो आसा. Nothing has moved. Looks like. Yes. एक इम्पॉर्टंट गजाल बिफोर आय गो टू पांडुरंग बाब, लोकेश बाब जो आसा की मुख्यमंत्र्यान आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एटलीस्ट तांचे कडेन ज्यो तांकां लिखीत ज्यो रिप्लाय आशिल्लो तातूंत क्लियर सांगलें की ऑलमोस्ट 50 MLD वॉटराची गोंयाक पर डे शॉर्टेज आहा म्हणून. आमची रिक्वायरमेंट पर डे आणि आमचे ट्रिटेड वॉटराची सप्लाय पर डे हाजे मदीं ही येदी व्हडली तफावत आसा. त्याच बरोबर अनेक गजाल जी चर्चे भितर थंय आयली जी खूब बरे तरेन आयल्यान म्हाका दिसता ताचेर आमी उलोवपाक जाय. ती मागीर हें एक वटेच्यान आसा आनी नवीन कन्स्ट्रक्शन येत आसात. नवीन कन्स्ट्रक्शन येता ती सामकी प्रचंड सारके हाय एंड येतात. जंय भायल्यान येतात लोक हांगा विला खरेदी करतात, तांगे स्विमींग पूल बांदतात, ते भितर कितें करतात बोरवेल्स मारतात, ग्राउंड वॉटर काढून थंय हें करतात. बरो विशय आयलो तो की फाल्यां ते सांगतात अंडरटेकिंग दितात आमी PWDचें उदक घेवचें ना म्हणून, पण लास्टाक वापरता खंयचें उदक गोंयचेंच न्ही. लोक एक बाब बरोबर. हे सगळे विशय हरशी कॉलिंग अटेन्शन युरिबान हाडले सगळे विशय डिस्कस जाले. बोर वेलाचे तेजेरूय मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय केलो. खुबश्यो सील करून तांकां फायन मारले 50,000 ते करपा खातीर फाटल्या असेंब्लीन एक्चुअली स्पेशल बील हाडून कायद्यान भितर दुरुस्ती करून त्यो इम्प्लिमेंट केल्ल्यो. जे नवे रियल इस्टेटीक परमिशनां दिता. पयलीं शॉर्टेज आहा ती खबर आहा, आपल्या कडेन शॉर्ट आहा तें खबर आहा, तरी आसतना ते एरियेन नवें परमिशन दिवप म्हणजे तिंका एक्चुअली सांगप उदक म्हणजे तुमी दिवकूच शकना तरी पूण परमिशनां दिवप. हो विशय आयलो. ह्या दिसांनी आमी पळयता ग्रामसभांनी सुद्दां स्विमींग पूल आशिल्ले प्रोजेक्ट नाका म्हणून एक नवो हें येवपाक लागलो. स्विमींग पूल आसपाक जायना प्रोजेक्टा भितर असले येवपाक लागले. सो हो तेजोच एक भाग. मुख्यमंत्र्यान परत एकदां सांगलां ड्रिंकींग वॉटर पूण ते मिनिमम 4 वरां तरी दिवपाक प्रयत्न करतलो. आनी तितून तेणी जे हरशींचे गजाली सांगल्या, हरशीं बाकीचे म्हणजे पयलीं तेणी सांगल्या ह्या प्लांटाचें हें काम चालू आहा, हांगासर इतले कॅपेसिटी वाडोवपाक, त्यो सगल्यो गजाली तेणी सांगले. आनी ते करता आसतना एक गजाल नोंद करपाक जाय की PWDचे डिपार्टमेंट, व्हडले डिपार्टमेंट, ताका एक PCA आसा वयर.
ते तेणी ह्याच फाटल्या फाटले 2 म्हयने फाटीं त्यांनी ते बायफर्केट केला. तितून ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणून सेपरेट काडला. थोड्या दिसांनी PCE एक वेळ आसचो ना, कारण ते वेगळी वेगळी डिपार्टमेंट जातली आनी ताका फक्त CEची गरज लागतली, चीफ इंजिनियराची. आनी ते डिपार्टमेंटा इंडिपेंडंटली काम करतली. तितूंतल्यान एक वेळ ह्यो गजाली तेंचे प्लॅन आहा ते एक वेळ इम्प्लिमेंट सारके जावपाक शकता, नाजाल्यार एकूच व्हडले डिपार्टमेंटान तितून एक मनीस वयर हेड करता तेन्ना ह्यो गजाली प्रोसेस जावपाक, ह्यो गजाली इम्प्लिमेंट करपाक प्रॉब्लेम जातालो आसूं शकता. सो आतां ते वेगळे करून तेंची जबाबदारी सेट करता, तेंच्या खातीर वेगळे रुल्स तेंच्यांनी ह्या एसेंब्लीक ह्या फाटल्या कॅबिनेटान अप्रूव केले. ते नोटिफाय करपाच्या हे करून ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेटली काम करतले. आनी ह्यो ज्यो आतां ते एश्युरन्सीस दिता ते थोड्या प्रमाणान एक वेळ फुलफील जावपाचे होप दिसता, कारण तशे स्टेप्स तशे रिफॉर्म्स गव्हर्मेंटान घेतलेले दिसता. हय पांडुरंग भाऊ, हो जो विशय आसा की एक वटेच्यान आमी म्हणटात की आमी आमची कॅपॅसिटी वाडयतात, इतली वाडयली तितली वाडयली, पण दुसरी वटेच्यान जी रियल इस्टेटीची पेस आसा आनी ज्या तरेचे प्रोजेक्ट सध्या गोंया भितर येतात, ज्या तरेचे लोक येवन ते घेतात, व्हडली इंडिव्हिज्युअल विला खातीर आतां स्विमींग पूल बांदपाचे प्रोजेक्ट येवपाक लागले. पयलीं तरी एका कॉलनी खातीर किंवा एका हावसिंग सोसायटी खातीर स्विमींग पूल आसताले. आज हे इतल्याचेर पावलां. जरी तांणी अंडरटेकींग दिलें, आनी हो इम्पॉर्टंट विशय आहा की आमी PWDची उदक घेवची ना म्हणटा, घेता खंयचें उदक तर गोंयचेंच उदक न्ही तें. बरोबर. ते काय तुगे दिल्ली सावन उदक हाडनात, किंवा ते काय तुगे फाल्यां तुगेले चेन्नय सावन तुगेले उदक हाडनात. ह्या इश्यू कडेन तुमी कशें पळयतात? कारण आमी कितलें ऑगमेंटेशन जरी जालें तरी ती गाडी 4 वरांच्या मुखार वतना. सारकें प्रमोद. आणि एक गजाल बरी की हे खरे लोक उलयतात. म्हणजे पयलीं सांगताले पळय 24 वरां उदक ती मेळटलें. एक गजाल बरी. ते एक बरें. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हटलं त्या प्रमाणे की आत्तां गोंयाक 50 mld उदक जे आसा पर डे कमी पडटा म्हणून. आनी तांचें म्हणणें आसा की 2026 म्हणजे फुडल्या मे मेरेन, फुडल्या एका वर्सा भितर सुमारे 250 सुमार mld उदक आमच्या कडेन एडिशनल आसतलें अशें म्हणटा. म्हणजे तो प्रोजेक्ट येवपाचे आहा ताच्या विशीं मुख्यमंत्र्याचे हे संकेत आसात, तांचो हे उलोवप आसा. पूण ते प्रोजेक्ट केन्ना जातले तेन्नाच्यो गजाली त्यो. पूण म्हाका दिसता प्रमोद, ह्यो जो उदकाचो जो तुटवडो आसा, म्हणजे कमी पडटा उदक, ताका लागून फाटल्या कांय वर्सांनी तुवें जसो ग्रावंड वॉटराचो मुद्दो उपस्थित केलो की ग्रावंड वॉटर वापरप गोंयांत खूब वाडलां. म्हणजे 23 2000 पयरूच गोवन वार्तान एक स्टोरी हाडलेली, 2023 6 कोटी वापरलेले क्युबिक मिटर, जाल्यार ते 2024 7.91 crores कितले तरी क्युबिक मिटर वापरला. म्हणजे ते वाडटा. कारण तुवें जे म्हटलें की हे जे आतां विलाज येता, स्विमींग पुला काडटा आनी कितें करता, हे सगळे हेतूंतले चडशे म्हाका दिसता हे सगळे ग्रावंड वॉटर वापरतात. करेक्ट. बोरवेल्स मारून हे सगळें उदक काडटात. जाची खातीर सरकाराक सेपरेट बील हाडचें पडलें फाटल्या सेशना भितर. पूण म्हाका दिसता तेजे खंय तरी एक ते रेग्युलरायज, म्हणजे तेजेर एक मशिनरी आसपाक जाय की ते नियंत्रण दवरपा खातीर. आणि हो प्रश्न उदकाचो गोंयांत सुटपाचो ना प्रमोद. आमी पावस कितलो जरी पडलो, 2024 म्हाका दिसता आतां मेरेनचो हायस्ट पावस पडला फाटल्या वर्सा, पूण आत्तां आमच्या कडेन काय म्हणजे सामकी अशी म्हणजे पर्संटेज उदक धरणांनीच आसा सादारण, म्हणजे चड म्हणजे फाटल्या वर्सा पेक्षा जे एक्चुअली आमी धरता आसले. म्हणजे म्हाका अशें दिसतालें की हे फावटी समस्या तयार जावचे ना, पूण समस्या सुरू जाल्यो. मार्च आसा, आमी मार्चान आसा, आमच्या कडेन एप्रील मे 2 म्हयने आनीक आतां येवपाचे आहात भयंकर. आत्ताच्यान सुरू जाला उदकाचो तुटवडो. आनी म्हाका दिसता सरकारान हाचेर कितें तरी एक बंदोबस्त करचो पडटलो सारको आतां. आनी तो एक पेज फुडल्या, आतां जरी सरकारान मुख्यमंत्र्यान म्हटलं की आतां काय समस्या व्हडलीशी ना म्हणून, पूण फुडल्या एप्रील आनी मे म्हयन्यान म्हाका दिसता की हे दिसपाक लागतले. लोकीक तिसरो विशय जो आमी आज इम्पॉर्टंट घेवया तो म्हळ्यार रेल्वे स्टेशनाचो, जाचे ग्रामसभांनी थाराव येवपाक लागल्यात. ताजेर आज स्पश्टीकरणय दिलें विधानसभे भितर. तुका सॅटिस्फॅक्टरी दिसलें स्पश्टीकरण? कारण एक वटेच्यान ओपोजिशनान भरपूर दुबाव उक्तायला, इल्लो आनी थोडो न्ही, मोठो दुबाव उक्तायला सारको, आनी ताजेर सरकारान खंय तरी स्पश्टीकरण दिवपाचो प्रयत्न केला. तुका हे स्पश्टीकरण कन्विन्सिंग दिसलें? विशय जेन्ना फाटले अनाउन्समेंट जालो की मया एक स्टेशन येता आनी सांजुजे आरियल आनी नेवरा अशी स्टेशनां, नवी स्टेशनां कोंकण रेल्वेच्या मार्गार येता म्हणून. पूण आयचो जो विशय क्वेश्चन आवर विरेशान काडलो तो नेवराचो आसलो. आनी नेवरा पयलींच तेंच्यांनी ओपोज केला, तेंची ग्रामसभेनू ओपोज केला. आनी थंय मुख्यमंत्र्यान जे उत्तर दिलां ते हें म्हणून क्रॉसिंग स्टेशन
एक्चुअली उत्तर माविनान दिल्लें पयलीं मागीर मुख्यमंत्र्यान तेजेर उत्तर दिलां. इट इज क्रॉसिंग स्टेशन. थंय लोकांची हें आसची ना, म्हणजे लोकां खातीर Passenger station न्ही पॅसेंजर म्हणून. स्टेशन क्रॉसिंग स्टेशन आसतलें म्हणून. तेजेर मागीर वेगळे वेगळे आरोप जाले, कोल ट्रान्सपोर्टेशनाचे आनी सगळे आरोप जाले. पण ते उत्तर दितना माविनान आनी एक गजाल स्पश्ट केली की हो जो प्लॅन कोकण रेल्वेचो जो ओरिजिनल प्लॅन 1998 अप्रूव जाल्लो, त्याच प्लॅना प्रमाणे वयता तेन्ना ते थंय स्टेशन क्रॉसिंग स्टेशन म्हणून दाखयल्लें आहा म्हणटा ते. आनी सो नवें कांय एड केल्लें ना. सो ते प्लॅनाक धरून तेणी तर उत्तर दिलें की हे पयलींचोच प्लॅन कोकण रेल्वे जर हांगसर इम्प्लिमेंट जाला, प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट जाला, त्या प्रोजेक्टाचोच हो भाग, फक्त तो लेट इम्प्लिमेंट जाता इतलें तेणी सांगलें. आतां ते पळोवचें पडटलें एक्चुअली ते प्लॅनान, म्हणजे तो प्लॅन तसो प्रेजेंट केल्लो नासलो, ते खरेंच प्लॅनान आहा ते ती गजाल आणि चेक तो करपाक जो दुबाव उक्तायलो की एक क्रॉसिंग स्टेशन फाल्यां पॅसेंजर स्टेशन जावचें ना कित्या वयल्यान. होय एक मोठो कारण कोकण रेल्वेचे स्वताचे डॉक्युमेंट्सां भितर अश्यो खुबश्यो गजाली आसात जाचे वयल्यान दुबाव येवपाची पुराय शक्यता आहा. जॉयल बाब, तुमकां हें उत्तर कन्विन्सिंग दिसलें? प्रमोद, माय ओनली आणि कन्सर्न फंडामेंटली ह्या स्टेशनाक विरोध जावपाक जाय काय नाका? my only concern here, Pramod, is why are people not informed about these decisions much before they are taken? Yes, land belongs to Konkan Railway, fine, fair enough. But एक लोक तिंगा त्या जाग्यावयलो लोक तांकां एक सांगचें एंड वाय वॉट इज कमिंग इन देयर एरिया शूड हॅव बीन टोल्ड टू देम एंड मे बी डिस्कस्ड ऑन ग्रामसभा तिंगा इन्फॉर्म करूंक जातालें, तें डिस्कशन करूंक जातालें. नाव यू हॅव डन इट सो डिस्क्रीटली विदाउट इवन टेलिंग एनीबडी थ्रू अ नोटिफिकेशन समवेअर यू हॅव अनाउन्स्ड दॅट 3 स्टेशन्स आर कमिंग अप. अजून मेरेन द मिनिस्टर कॅनॉट कन्विन्सिंगली से वेदर द स्टेशन इज एट Sajora or no. On the floor of the house he is saying that I will study it and get back. So itli kidak so much of secrecy, so much of kind of this confusion is been created. So lokache muka ata to crossover station munda or crossing station, whatever you call it, how will people believe that actually indeed they are crossing stations? Okay, CM is saying that if it is not a crossing station, people should have actually asked for a proper railway station to facilitate travel. I mean, yes, it sounds a very good suggestion. But why are not people taken on board? Why are you completely alienating people and till a time then they protest and then they object? Gram Sabhacher enzale. If there is a very good project, I mean, let it be through the people and with the involvement of people, let it go ahead. I mean, that would make better sense. Atapay confusion, complete confusion. I mean, even the MLAs who have raised that issue on the floor of the house are completely confused on what is coming. Yeah. And moreover, they are showing documents of Konkan Railway, which say that these crossing stations can be converted into passenger stations in future. So, Pandurang Bab, हांव ताजेरच येता. रेल्वे स्टेशना सारख्या प्रकल्पाक विरोध करप हे सारकें काय चुकीचें दिसता? तशें म्हणजे कारण सुरवात करतना आज मोविन बाबान केली, तुम्ही कोकण रेल्वे अशे विरोध करताले, आता तुम्हीच ती वापरतात बी म्हणून टॉन्ट मिंट मारले. ना, माविनाचे ते हे बरोबर आसा. आणि म्हाका असं लवचिकान अशें म्हटलें, क्लियर केला तेणी की हो प्रोजेक्ट म्हणजे पयलींच्याच आराखड्यान आसा, प्लॅनान आशिल्लो तो. तेजें इम्प्लिमेंटेशन जर आतां जाता आसत न्ही जाल्यार तेतून काय चुकीचें ना अशें पयलें म्हाका दिसता. पयलीं प्रत्येक गजाली 2 सायड आसा. आतां सुद्दां दुसरी बाजू अशी आसा की जे लोक विरोध करता तांकां कोणी सांगला काय कितें की बाबा हेजो इम्पॅक्ट तुजे एरियार जावपाचो आसा म्हणून अशें तुमकां सांगला कोणी, काय जस्ट विरोधाक बेश्टो विरोध करतात? तशें जर ना जाल्यार कोकण रेल्वेन किंवा जे रेल्वे मिनिस्ट्रीन बाबा लोकलाक हेच्या पयलीं इंटिमेट म्हणजे सांगलां तांकां की तुमकां हांगा असो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणून. म्हणजे लोकलाक सांगपूय तितकेच गरजेचें प्रमोद. आणि जर तो प्रकल्प गोंयच्या हिताचो आसा जाल्यार बेश्टोच विरोध करून फायदो ना. आणि जर तो स्थानिकांक जर किंवा त्या एरियाचेर जर इम्पॅक्ट कितें रिवर्स जावपाचो आसा, जर परिणाम जावपाचो आसा जाल्यार ताका विरोध करूं येता, विरोध करपाकूच जाय ना अशें न्ही. लोकल MLAची भुमिका आतां विरेश बोरकरची भुमिका जी आसा ती सारकी आसा, कारण ताकाच खबर ना कितें येवपाचें आसा आनी कोणी सांगूंकय ना. हें गव्हर्मेंटाचें आनी कोकण रेल्वेचें काम आशिल्लें. सो आजुनूय हाचेर तोडगो फुडें काडूं येता न्ही. हांव आज इतल्याचेर थांबता, इतल्याच कारणा खातीर, कारण 3 दिसाच्या सेशना भितर कांयच जायना. सेशन व्हडली जाय, कारण आज जेन्ना रेल्वे स्टेशनांचो इशू आयलो तेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की हो सामको कितें राज्यव्यापी मुद्दो न्ही, स्टेट वायड मुद्दो न्ही, पण त्या मुद्द्याचेर सुद्दां कितली कन्फ्युजन आसपाक शकता, त्या मुद्द्याचेर सुद्दां कितली वर्जन्स आसपाक शकतात, त्या मुद्द्याचेर सुद्दां सरकार एक सांगता, एश्युरन्स दिता हावसाक, कोकण रेल्वेचे डॉक्युमेंट दुसरेच सांगतात अशी परिस्थिती आसपाक शकता. ही ल्हान सेशनां
राज्याच्या बऱ्याची तशी न्ही, कोणाच्या बऱ्याची म्हाका खबर ना. इतल्याचेर आमी आज थांबतात. लौकीक बाब, जॉयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद स्टुडंट, नमस्कार.